गोय सरकारच्या सहकार खात्याच्या मार्फत आयच्या सहकार खात्यातल्या विविध पुरस्कार वितरणच्या ह्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आमचे सहकार मंत्री म्हणजे मित्र बाब गोविंद गावडे, आमच्या ह्या खात्याचे सेक्रेटरी, त्याच बरोबर आमचे फोंडा म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन बाब शांताराम कोलवेकर, बाब अरविंद कुटकर, म्हज्या समोर आशिल्ल्या समेस्त सहकार सगळ्या भाव आनी भयणींनो, सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांनो, सगळ्यात पयली आमी वर्ष 2019-20 आणि 2021 या दोन्ही वर्षाचे पुरस्कार आज वितरित करता. योगायोगान 19 डिसेंबर ह्या दिसा हांवें सकाळी वेगवेगळे पुरस्कार वितरित केले. म्हणजे कोण ब्रेवरी अवॉर्ड, कोण गव्हर्मेंटातले एम्प्लॉई अवॉर्ड आणि त्याच्यापेक्षा म्हाका दिसता जवळपास 40 पुरस्कार वितरित केले. सांजच्या आदेशाक माननीय भौमानीस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते फ्रीडम फायटर्स पहिलेच फावटी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते देशाच्या गोंय राज्याच्या स्वातंत्र्य संग्रामात ज्यांच्यानी भाग घेतलो ह्या स्वतंत्र सैनिकांचे टोकन म्हणून आम्ही 5 जणांचे फेलिसिटेशन केले. देशाच्या राज्याच्या इतिहासात पहिलेच फावटी ऑपरेशन विजय हितून सहभागी जावपी 2 स्वतंत्रवीर जे ऑपरेशन विजयात गोंयकार सुपुत्र म्हणजे गोंयाक मुक्ती स्वतंत्र सैनिका खातीर मेळ्ळेत, पण ऑपरेशन विजय जे घडोवन हाडलें तितूर 2 जाण जे शूरवीर आशिल्ले त्यांचे फेलिसिटेशन भौमानीस प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते केले गेले. ताज्या उपरांत सरपंच पंच म्हणजे ह्या राज्यात जो बरें काम करता ताजें फेलिसिटेशन जाता. सरपंच आसतलो, पंच आसतलो, स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो, मागीर तो आपलो बऱ्या डिपार्टमेंटात काम करपी सहकार मंत्र्याचेय बी म्हणजे सहकार आपल्या सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट बाब गोविंद गावडे हांचेय आमी फेलिसिटेशन्स केले, कारण ताच्या डिपार्टमेंटात खूब बरें काम केलां. ह्या सगळ्यांचे काल हा मुद्दामून म्हणजे योगायोग कसो तो पळयात. काल हांवें म्हटलें पयलीं इतिहासा खातीर जेंच्यांनी काम केलें आनी जे फ्युचर घडयतले अशे टिचरांचे फेलिसिटेशन म्हाज्या हस्ते जवळपास 21 टिचरांचे फेलिसिटेशन आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या हस्ते कालूच जालें. आणि योगायोगात आज सहकार क्षेत्रात जे खूप बरें काम करता त्या सहकार सोसायटीज आणि तुम्ही सगळे त्या सगळ्यांचे सहकार रत्न म्हणा, सहकार भूषण म्हणा, द बेस्ट कॉपरेटिव्ह सोसायटी या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. खरोखरूच हे हांवें कित्याक सांगलें तर टीचर एवॉर्डूय बी 18 पासून आयज पर्यंत उरलेले, कारणां वेगवेगळी आसतली. हे 2 वर्साचे उरलेले. 60 वर्सां जांकां कोणीच केन्ना याद करूं नासले ऑपरेशन विजयी हांचेय आमी फेलिसिटेशन केलें. हे सरकार खूप सेन्सिटीव सरकार आसा. प्रत्येकाच्या बद्दल आपुलकी दवरपी सरकार आसा. प्रत्येकाच्या बद्दल एप्रिसिएशन करपी सरकार आसा. जो जे काम करता तें ताका फावा जाता अशा पद्दतीची सरकार दखल घेवपी सरकार आसा. म्हणून म्हटलें विचार करात. फुडलें सरकार बरें येवपाक जाय, संस्कारमय सरकार आसपाक जाय, म्हणजे जाका सेन्सिटिवनेस आसा, जो लोकांची जाणीव घेता, लोकांची दखल घेता. आणि आमकां गोंय राज्य आमी जशें म्हणटा की समृद्धीच्या कडेन व्हरपी फाटली 10 वर्सां सत्याची सातत्याची विकासाची ह्या धर्तीचेर हें सरकार फुडें फुडें वचत आसा. आनी तीच फुडलीं 5 वर्सां समृद्धी कडेन व्हरपी सरकार निश्चितच तुमी हाडटले. केंद्रांत म्हाका दिसता आमी पळयता की तुमी सगळे सहकारांतले लोक आसात. म्हणून हांवें सांगलें केंद्रात केन्नाच अशा पद्दतीत पयले फावटी कॉपरेटिव्ह मिनिस्ट्री फॉर्म जाली आणि माननीय अमित भाई शाह त्या कॉपरेटिव्ह मिनिस्टरचे नवे मंत्री जाले. देशाक एक नवी दिशा दिवपा खातीर सहकाराच्या बाबतीत ही मिनिस्ट्री खूप महत्वाची आसा. माननीय मोदीजीच्या सरकारात विजनरी लिडरशिपीच्या सकयल आमी म्हणटा स्किल डेव्हलपमेंटा सारकी नवी मिनिस्ट्री फॉर्म जाली. ह्या देशांतल्या तरणाट्यांक काम दिवपा खातीर, स्किल्ड करपा खातीर ह्या नव्या दृश्टीन म्हणजे प्रत्येक हाताक काम मेळपाक जाय म्हणून स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री फॉर्म जाली. अरे 75 वर्साच्या ह्या कार्यकाळांतल्यान जो पर्यंत आमी म्हणटा की नवीन विचार करिना, नवीन व्हिजन दिना, तो पर्यंत नवभारत निर्माण जावचो ना. आणि तोच नवभारत निर्माण जावपा खातीर स्किल मिनिस्ट्री आसतली, तोच नवभारत निर्माण जावपा खातीर सहकार मिनिस्ट्री आसतली. अशा पद्दतीचे विजनरी लिडरशीप करपी ह्या देशाचे माननीय भौमानीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या सकयल देश प्रगती करता आसतना आमी सगळे जाण पळयता.
आणि निश्चितच म्हाका दिसता नवभारत निर्माणाच्या दृश्टीन आमचे पंतप्रधानांक आमी म्हणटा की विश्व नेता म्हणून आयडेंटिटी मेळटा. ह्या भारतीयाच्या दृश्टीन खूब भोवमानाची गजाल आसा. पुराय जगभर आमच्या पंतप्रधानाक ह्या विश्व नेता म्हणून जाणले वता. देशाच्या इतिहासात 75 वर्सांनी पयलेच फावटी हो भोवमान ह्या राज्याक मेळटा, देशाक मेळटा. हे आमच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाची गजाल आसा. हांव सांगपा खातीर इतक्याच खातीर आयलो कारण एक नवीन पावल ह्या दृश्टीन मारीत आसा. सहकार मंत्रालय हे खूब बरे निर्णय केंद्रात घेयत आसा. ताजे फायदे म्हाका दिसता हे वेगवेगळ्या राज्यांनीय बी ताजे खूब मोठे फायदे हे सातत्यात जातले. हांव जस्ट आमचो रजिस्ट्रार बाब अरविंद खुटकारा कडेन उलयतालो की राज्यांतली सहकाराची स्थिती कितें आसा काय म्हणून. तेणी म्हाका सांगलें जवळपास 5203 पुराय सहकार सोसायटी आसात. 14 लाख लोक शेअर होल्डर्स आसात आणि आतापर्यंत 10,000 कोटी रुपया हितूर गुंतवणूक आसा. विश्वास कोणाचेर आहा? सरकाराचेर आसा. बट तेजो अविश्वास कोण करता? थोडेशे संचालक आणि ह्या थोड्याशा संचालका खातीर आमकां दोश सरकाराचेर येता. ते दिसता हांव गोवा स्टेट कॉपरेटिव्हच्या फंक्शनाक गेल्लो. उल्हास बाब फळदेसाय आसा थंयसर. ओके, ते म्हळ्यार हाय 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 म्हणपाक लागले. हांवें म्हणलें हाय हाय कित्याक जाला काय म्हणून. हांव फुड्यान गेलो तेंच्या. हांवें विचारलें हांवें पयशे खाल्ल्या काय तेणी खाल्ल्या काय म्हणून. कोणी खाल्ल्या काय म्हटलें. केन्ना दवरलेले काय. कितलीशींच वर्सां ते चेंजीस करपाक जाय ते करीत नासले. आसात ते रटराळ चलत रावले. हें जावचें ना. आनी जे खाता तेंचे हात खंय तरी आवळचे पडटले. ताका खंय तरी रोखचे पडटले. कायद्यान बदल ते करचे पडटले. म्हाका दिसता जायते बदल बाप आमचो सेक्रेटरी गोविंद, मिनिस्टर गोविंद आनी बाकी सगळ्यांनी केल्या. आतां टायट जावपाक सुरवात जाला. आतां थोड्या जाणांक भंय दिसपाक लागला. आतां कोणूच खंयचोच संचालक म्हाका हांव सांगता म्हणून ताका लोन दी म्हणना. मुद्दामून पळयात. पयलीं सांगतालो ताका मरे दी तूं म्हणून. वेगळें कितें आसतलें तितून हांव उलयना. पण बऱ्याच जाणांनी अश्यो बऱ्योचश्यो सोसायटी बुडयल्या. ताका ते जबाबदार आसा. पण आयच्या बऱ्या दिसा हांव तितूर वचना. पण हितूंतलो हांवें फक्त एकूच ताका सांगलें सेल्फ हेल्प ग्रूप 1418 आसा. सेल्फ हेल्प ग्रूप कॉपरेटिव्ह सोसायटीन रजिस्टर्ड करून कांयच फायदो ना. कांयच फायदो ना. उलट तांचेर आनीक टांगती तलवार आमचो अरविंद खुटकर घेवन बसला. इट इज ट्रू. ताच्या कायद्यान तेणी तें करचेंय पडटा. पूण हांवें ताका सरळ सांगलां कारण आमी विजनरी नदरेंतल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार सगळे सेल्फ हेल्प ग्रूप आमच्या RDA डिपार्टमेंटा कडेन वचपाक जाय. तांच्यांनी थंयसर तांकां रजिस्टर्ड करपाक जाय. तुमी सगळे जाण आसा म्हणून सांगता. आमच्या नॅशनल रुरल लायव्हलीहूड मिशन हाच्या अंतर्गत प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 1,30,000 रुपया आमी तांकां दिता जेणे करून तेंच्यांनी आपलो बिझनेस करचो. आमी विलेज ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केल्ली आसा. ताज्या उपरांत आमी ती डिस्ट्रिक्ट ऑर्गनायझेशन आनी ते कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गनायझेशन आनी स्टेट ऑर्गनायझेशन हे पुराय अशा पद्दतीचे खूब मोठे फेडरेशनच्या माध्यमांतल्यान ते करता. ताजो कॉपरेटिव्ह सेक्टरा कडेन ओडून अननेसेसरी आमी सगळ्यांनी म्हणजे कन्फ्युजन जे करून दवरलां ते कन्फ्युजनांतल्यान आमकां भायर काडपाक जाय. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की विलेजींनी इकॉनॉमी जर आमकां आमी ग्रो करतले आसत, खऱ्या अर्थात आमी महिलांचें सबलीकरण जर म्हणटा आसत जाल्यार त्या RDA डिपार्टमेंटाच्या मार्फत त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यान खऱ्या अर्थात जावपाक शकता. आमच्या RDA डिपार्टमेंटांनी त्या बाबतींत खूब बरें काम करपाक लागल्या. निश्चितच रित्या त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एक दिशा मेळटली अशा पद्दतीन म्हणजे दिशा दिवपी हें सरकार आसा. वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम आमी सातत्यान ऑर्गनायज करीत वता. हांवें ठरयलां की चड उलोवपाचें ना म्हणून. चड उलयलो काय मागीर मातसो कोणाचेर हांव घसरता. म्हाका घसरपाचें ना. हांव त्या खातीर निव्वळ ट्रॅक धरून उलयतां. तुमी सगळे जाण खूब बरें काम करतात. कारण नाजाल्यार पत्रकार मागीर नाका जाल्लें म्हाज्या नांवार खपयतात. त्या खातीर म्हाका तेंय करपाचें ना. पण हांव एक निश्चितच सांगता की खंयसर कोणाचे कोणा वांगडा जुळटले तें म्हाका खबर ना आनी कोणाचे कोणा वांगडा जुळा तेंय म्हाका खबर ना. आमी राज्याच्या विकासा खातीर फुडें वचत आसा. तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य म्हाका लाभतलें हाची अपेक्षा दवरता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. चडांत चड देव बरें करूं. भोवमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या मार्गदर्शना खाला आणि आमच्या सहकार